जो आमदार आहा ताचो तो खंय ना खंय आमकां आमचेर एक दबाव हाडूंक सोदता आनी खंय ना खंय हे इलिगली म्हणजे आमच्या तकलेर थापोवंक सोदता आनी जे आमी आयज करता तेजी काडूंक सोदता न्हू ही सगळी दामपाक ताचो आयज प्रयत्न चल्लो आहा की जे स्क्रॅप भट्टे आयज टोटल जे चल्लेले आहा इलिगली हे तेज्याच काळांतले सगळे आनी सगळे स्क्रॅप भट्ट्यांनी इलिगलिटी चल्लेले म्हणून आमी खंय ना खंय तडीक लावपाचो प्रयत्न चालू आहा. कोलवाळच्या लोकांक त्रास न करता कोलवाळ पंचायती कडेन आपूण एक सहमत जावन कोलवाळच्या पंचायतीक प्रॉपर एक गरज पडली जाल्यार मार्गदर्शन करून तेणी कोलवाळ पंचायतीच्या लोकांक एक सपोर्ट करचो आनी तेणी ती आठवण न विसारता जेंच्या हेजेर तो व्हडलो जाल्लो आसा लोकांच्या हेजेर त्या लोकांची एक रीण फिटोवपाक म्हणून तेणी कॉपरेट करून त्या बरोबर तेंच्या बरोबर रावचें आनी सपोर्ट करचो आनी तेजो जो एटिट्यूड रिवेंज घेवपाचो आहा तेणें खंय तरी बंद करचो अशी म्हाजी तेजी तुमच्या माध्यमांतल्यान मागणी आसा. आमी नेत इलेक्ट जाल्लेले आहा आनी त्या कारणान आमी काय पयलीं डिसिजन घेवंक पावना आनी आमचे 3 मिटींग जाल्या उपरांत आमी आज एक घेवपाचें म्हणून निर्णय घेतलो. गेल्या फावटी एसामलीक निलकंठ हळर्णकर जो थिरीचो आमदार आहा तो व्हडल्या हितून शोभे मारतालो की इल्लीगल बंगले बांदले 10 बंगले आहा हांव म्हणटा तेंच्यांनी इल्लीगल बंगले बांदले तेन्ना इल्लीगल बंगले बांदपाक परमिशन कोणी दिलें 2007 तुजीच पंचायत आसली गेल्या फावटी तुजीच पंचायत आसली तेन्ना रोड जाल्लो तेन्ना परमिशन कोणी दिलें तुज्याच सरपंचानी दिलें आमी दिवंक ना. इल्लीगल म्हणटा ते इल्लीगल खातीर इल्लीगल हाडपी कोण तूंच हाडपी जशें स्क्रॅप कोणी हाडले तूंच हाडले तेन्ना तूंच सरपंच आसलो. आमी 2006-07 मेरेन आमी झगडटाले ते स्क्रॅप काड तेन्नाय तूं कांय घेवंक ना कित्याक खंय तरी तुका कितें तरी मेळटा ते स्क्रॅपवाल्यान कडसून म्हणून तुजें आतां ते पंचायत आमची जाल्ल्या कारणान तुका ते स्क्रॅपवाल्यांचे तुजें आतां उगड जातलो आनी तुका कांय मेळचें ना म्हणून तूं हे आयज निर्णय घेता आमकां खंय तरी दामपाक आमकां खंय तरी प्रेशरायज करपाक म्हणून अशें दिसता तुका पूण आमी तशें तुजे हेतून फसपाचें ना. आमी निळकंठ हळर्णकाराक विचारले तो पंचायतीच्या आरोपाचेर कांयच उलोवंक तयार ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.